नवीन कंपोजिशन जर पळयलें आनीक श्रीपाद भाऊची जर मिनिस्ट्री पळयली, हो जो पावर आहा श्रीपाद भाऊक दिलो तो गोंयाक कितलो पावतलो? स्पीकिंग एट द युनियन कॅबिनेट, एक गजाल लक्षांत हाडची पडटली की देर इज कंटिन्युटी. फॉर एग्जाम्पल ताजे मेन 4-5 जे मेन परफॉर्मर मिनिस्ट्री आसा ती तांणी कंटिन्यू केल्या. ती इन्फ्रास्ट्रक्चरांतली रोड हे आसत, फायनान्स आसत, डिफेन्स आसत. सो BJP 2.0 आनी BJP अथवा मोदी 2.0 आनी मोदी 3.0 हातूंत क्लियर कंटिन्युटी दिसता. आतां अलायन्साचें सरकार आयिल्ल्यान त्या सरकाराची पावर कमी जातली अथवा बार्गेनींग पावर कमी जातली हो भाग जो आसा, एक गजाल लक्षांत दवरूं जाय की NDAक अलायन्साच्या नंतर पावर कमी खूब जातली म्हणपाक देर आर नॉट टू मेनी पार्टनर्स इन NDA. दो दे आर क्रुशियल, 2 मेजर पार्टनरांचेर 2-3 मेजर पार्टनरांचेर ती आसा, पूण लक्षांत दवरूं जाय की त्या 2 मेजर पार्टनरांकय स्टेबल सेंट्रल गव्हर्मेंटाची तितलीच गरज आसा. जी लिडरशीप स्ट्रॉंग स्टेबल फाटल्या परफॉर्मन्सा वेल्यान तांकां दिसता की ती BJPची लिडरशीप दिवंक शकता. सो हो सेंटिमेंट जो आसा तो तुका मार्केटांतल्यानूय दिसता. एक्झिट पोलांचेर मार्केट वाडलें, पोलांचेर पडलें दुसरे दिसा, पूण मोमेंट मोदी सरकाराचें फॉर्मेशन जालें आनी ते 5-6 मंत्री आशिल्ले तशेंच. 5-6 मंत्री आर नॉट जस्ट 5-6 मंत्री. एकटो डिफेन्स मिनिस्टर जातूंत इंडियेच्यो मेजर 5-6 कंपन्यो इन्वेस्टर आसात, डिफेन्स मिनिस्ट्री, सो तांचे शेअर उरले. फायनान्स मिनिस्टर आसा तो आसा, पॉलिसी कंटिन्युटी उरली. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो गडकरी कंटिन्यू जाला, सो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यो तांचे कंटिन्युटी उरली. सो हे मार्केट कॉन्फिडन्स सुद्दां आमकां थंय दिश्टी पडटा. सो एज फार एज मोदी गव्हर्मेंट इज कन्सर्न, जे पार्टनरांक घेवन तांणी तें केलां थंय बरे पैकी स्टेबल कॉम्बिनेशन दिसता. आनी मोदीची जी बॉडी लँग्वेज फाटले 7-8 दिसां जर तुमी पळयले आसत, ती बरीच आस्पावून घेवपाची आनी टोन डावन कशी दिश्टी पडटा. सो ही शूड बी एबल टू सेल थ्रू अशें दिसता. आतां कमिंग टू भाऊ, भाऊक जेन्ना मिनिस्ट्री दिली पावर, तेन्ना भाऊची कितल्यावी मिनिस्ट्री, तो पोर्ट्स जालो, तो शिपींग जालो, तो डिफेन्स MOS जालो, तो टुरिजम जालो, तो आयुश जालो आनी आतां तो पावर. दर खेपे मिनिस्ट्री दिली की भाऊ पयलीं एक सेंटेन्स उलयता, तें ओनूय उलयलो ना, ही मिनिस्ट्री आपल्या नवी आसा, आपूण अभ्यास करतलो आनी आपूण हें करतलो. सो भाऊ फाटले 5 टर्म जाल्यार एक मंत्र्यालयाचो अभ्यास करीत आसा, कळ्ळें तुका. सो आतां ह्या अभ्यासांतल्यान फुडें कितें जातलें, तूं पावर म्हणशी एज सच, पावराक गोंयाक इन्वेस्टमेंट रिन्युएबल सॅक्टराक ताका वेगळो. आतां रिन्युएबल सॅक्टर हो ताका बरोबर आसा, पूण मेजर पावर जो कोर पावर सॅक्टर आसा, जो कोलांतल्यान जी मेजर पावर जनरेशन हें आसा, तातूंत गोंयाक मेजर कांय स्कोप ना. सो भाऊ पावर मिनिस्टर जाल्ल्यान गोंयाक पावर इंडस्ट्री येतली किंवा पावर जनरेशन मोठ्या प्रमाणांत जातलें हो भाग ना. भाऊच्या भागाचो पावर मिनिस्ट्रीचो जो भाग गोंयांत लागतलो तो रिन्युएबल किंवा नॉन कन्वेन्शनल, सोलर लायक. आतां ही मिनिस्ट्री ऑलरेडी हांगा सुदिना कडेन तें आसा, सुदिनान फाटले ते प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट केल्ले आसा, ते फक्त एक्झिक्यूट करपाचे. सो भाऊ आयले नंतर टुरिजमाक एक वेळ आमी जशे मोठे वेगळे कितें तरी टुरिजम आनी मायनिंगा भशेन पावर इज नॉट अ स्ट्रॉंग कोर सेक्टर ऑफ गोवा. पावराक लागून गोंयाक खूब उजवाड पडटलो, खूब उजवाड पडटलो, खूब स्कोप येतलो, नवे कितें एंटरप्रेन्योरशीप जातली, हें जातलें असो भाग दिसना. हय जॉयल, बोथ द कंपोजिशन ऑफ युनियन कॅबिनेट, एक मुद्दो जो आयलो तो कंटिन्युटीचो, दुसरो स्टेबिलिटीचो, तिसरो मार्केट कॉन्फिडन्स. आनी ह्या 3 गजालींचेर इट लुक्स लायक गव्हर्मेंट ऑल्सो वॉन्टेड टू सेंड अ मेसेज. तांणी कांय गजाली रिशफल केल्यात, कांय पोर्टफोलियोज रिशफल केल्यात. एट द सेम टायम दी बेजीक फावंडेशन आसता एडमिनिस्ट्रेटीव तें तशेंच दवरलां. सो हाव आर यू लुकिंग एट इट? रिनोवेशन न्ही हें फावंडेशन घालें नासतना.
Pramod, when the government was formed, Modi 3, which you call it, सगळ्यांचो दळो आशिल्लो की they will be under tremendous pressure, and the one effort from the NDA was to give out a message that they are in control. Okay, the message तेणी दिली. तो फ्रंटलाइन तेंचे सगळे आशिल्ले ते मिनिस्टर तेणी तांकां त्योच पोर्टफोलियोज दिवन ठरयले. Now the actual test for this coalition government doesn't end here. Okay, because what happens is, as we progress, and analysts have said that it will take maybe 6 months down the line to really assess the coalition government, because You are saying this is honeymoon period. honeymoon period. And like every coalition, like coalition and everybody is happy with whatever they get. Then these disgruntled elements surface and demands वाढता. Two things we have to notice is Modi is never tuned to be running a coalition government. He's always been a kind of a authoritarian dictatorship kind of leader. He will enforce decisions With by full himself. majority. Brute majority. And पयली 2014 आयलो तेन्ना analysts have called it was like a tsunami, and subsequently in 2019 it was like a storm. Still, he had that power because he still had enjoyed that majority. Now he doesn't. It's like more like an undercurrent now. So basically, we'll have to wait and watch how this thing moves ahead. Now to say that they are on a sound footing is too premature, because demands like for example speaker or other portfolios which they had actually not been given, whether they are okay with that and what kind of a bargain they are actually looking at. So many other things, like for example, I'll tell you, there was a video which was doing the rounds saying that Chandrababu Naidu doesn't want Amit Shah as the Home Minister, but he is the Home Minister. So compromises खूप झाले असले भितर, it will not be out in public domain, but for now all is well. We'll have to wait and watch till about for 6 months to understand whether this is going fine. Second good part is that there is no alternative. If you go to see the other side, India Alliance cannot be in a situation where they can form an alternative government. They are far away from that. Even if you get all Chandrababu Naidu, Nitish Kumar and another 2-3 also, it is going to be a very, very tricky situation. They cannot present an alternative. No alternative. So that is an advantage for the NDA government. So as of now, it's very, very positive for the NDA government. And Shripad Babu's power ministry. Now, power ministry, Shripad Babu's, I have written an edit today on that. History tells us that Shripad Babu as an MP has not contributed as much as he was expected. He was holding tourism. So Shripad Babu has to tell the state that this is what I have brought on the tourism front to the table to Goa. He was also having he was Ayush, okay, Ayush, he had independent charge, he has done something, Ayush hospital banle, ani kete kele, khub gazale kelo. But in other waterways, he was holding waterways. What he has done in all these portfolios, he has never, even in his campaign speech, he has brought out these kind of things, saying, okay, I am responsible for this, I am. An MP, when you have a double engine sarkar, an MP should have been a connecting point to both the state and the center. I mean, that's the connecting point, and you should be leveraging the demands of the state with the center, and that is how it should be working. I don't think this has ever happened. Shripad has, in his discourse, has said that he has utilized MPLAD funds to his maximum. He's exhausted all the funds. Fair enough. Give him that credit. He's spent that money. But beyond that, has he done justice to the state into the portfolio which was holding? CM has shown optimism. What CM is saying is, contrary to what you had said, CM is saying that Goa doesn't produce electricity in the state. So we have to buy electricity from other states. He says that Shripad Babu will be the mediator to mediate and get us that, get us a better deal, get a felicitate, those kind of things. Now, this becomes even more complex. Whether he will, when he is not done this, we are a tourism state. I mean, if this you is have completely not, out of Babu's purview also. Yeah. So this is something which is very strange, hard to digest.
But again, we'll wait and watch. विल वेट अँड वॉच. बघा राजदीप सरदेसाई यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्याचा फर्स्ट पॉईंट अबाउट मोदी अँड ही नायसली एक्सप्लेन्स की द जर्नी ऑफ प्रायम मिनिस्टर. तो म्हणटा की जेन्ना तो अकस्मात गुजरातचो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना सगळे जाण म्हणपाक लागले की अरे हाका एडमिनिस्ट्रेशन खंय कळटा, हो कशें चलयतलो. तो म्हणटा ताणें चलयलें. मागीर म्हणपाक लागले जेन्ना तुगेले तो दिल्ली येवपाचो जालो सगळे जाण ताका म्हणपाक लागले की अरे हाका दिल्ली जमतलें, हें कितें गुजरात दिल्ली म्हळ्यार. तो म्हणटा येवन ताका जमलें. मागीर म्हणपाक लागलो जेन्ना सगळें डिमॉनिटायझेशन जालें, GST जालें, सेकंड इलेक्शनां वचपाक लागलें, अरे कितें परत इलेक्शन जिखप सोंपें इतलें सगळें करून. तो म्हणपाक जिखलो. आतां म्हणपाक ताका म्हणटात की अरे तुज्यान कोलिशन गव्हर्मेंट चलोवपाक जातलें. तो म्हणटा इन ऑल वे म्हणटा विथ दॅट कायंड ऑफ एक्सपिरियन्स हे व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग की इट इज नॉट अ चॅलेंजींग कोलिशन. सो जावपाक जाय. हावेवर वन पॉयंट आय कंप्लिटली अग्री विथ यू की हनीमून पिरियड इज हनीमून पिरियड. एक्चुअल जेन्ना यू गेट्स इन टू द नट्स अँड बोल्ट्स तेन्ना मागीर ते कशें चलता हें पळोवपाचें. सुरवातीक तुका तो हनीमून पिरियड सोंपतकीर जेन्ना तूं एक्चुअल संवसार करपाक लागता कळ्ळें तुका. आनी जेन्ना तुका बागायतदारां वचून तुगेले कांदे बटाट हाडचे पडटा आनी खंयचे सुपरस्टोरां वचून आनी कितें हाडचें पडटा तेन्ना मागीर तुका एक्चुअल संवसाराची गजाली सुरू जातात. तेन्ना कितें जाता तें पळोवचें पडटलेंच डेफिनेटली बिकॉज दीस इज अगेन तूं जर सांगलें कंटिन्युटी आहा. सो कंटिन्युटी ऑल्सो कम्स विथ अ प्रिसेट मायंड की फाटलीं 10 वर्सां त्या कंटिन्युटीन एक तरेन काम केल्लें आसा. But एक गजाल बरी आसा प्रमोद, see what they are trying to do. They are not only exclusively relying on this formation, they are also negotiating with the smaller players there. You know, as they are in talks with Chandrababu Naidu and Nitish Kumar, they are also in talks with those other 18-20 smaller players. हांगा कशें आसा प्रमोद, तूं इंडिया अलायन्सा बरोबर वचून 25तलो एक भाग जावचे परस 3 ते 4 पार्टी मदलो भाग जावन सरकारां आसप हातूंत वजनूय चंद्रबाबूक चड आसा आनी नितीश कुमाराक चड आसा. आनी तांची जी कॅम्पेन बेजिकली बिहार आसूं आंध्र आसूं तांची कॅम्पेन बेजिकली स्पेशल स्टेटसाचेर आशिल्ली. आतां ती BJPन बार्गेन करतना कितें केल्या, मंत्रीपदां हांणी युनियनाक एक्स्ट्रा दवरल्या तितली आंध्राक ताणें 2 दिवपाचें सोडून BJPक एकूच दिलां, थंय तें मॅनेज केलां. आनी स्पेशल स्टेटस हो जो भाग आसा बिहार किंवा आंध्राचो ते स्पेशल पॅकेजी कडेन हाडून दवरला. मोदीची टॅक्टफुलनेस ताणें पयले 7 दिसां आपल्या दाखयलें. ताणें ती हळू तांची मागणी स्पेशल स्टेटसाची स्पेशल पॅकेजीचेर हाडल्या. सो राज्यांक शेवटी कितें जाय, एक्स्ट्रा पयसो मेळ्ळो की जालो. ताका आपल्याल्यो गजाली चालीक लावन ताका पयशे हाडले आनी ते मोदी जनरेट करूंक शकता हें चंद्रबाबूकूय खबर आसा, ताकाय खबर आसा. But again, here now see we are talking about Nitish Kumar. They have aligned with a player who is so insecure and brings so much of insecurity to the alliance because Nitish Kumar, if you see, he is the fulcrum of India alliance. It is his concept. He conceptualized India alliance. He said, no, we must get rid of NDA. आणि मागीर काडलो आनी तांकां सोडून NDA जॉइन जालो. सी अ पर्सन हू इज सो indecisive, you know, or makes decisions spontaneously and maybe to his advantage and turns parties, ideologies and all of that means nothing to him, then becomes a lot of insecurity, no? There's a lot of बिहाराक कशें आसा दुसरी गजाल, बिहाराक नितीश NDA बरोबर येवपा फाटल्यान ताका कारण कितें आशिल्लें, बिहाराक कॉम्बिनेशन आतां कास्टाचें अशे तरेन वता की ताका बिहार नितीश कुमार हो टुवर्ड्स फेडिंग ऑफ हीज करियर वचपाक लागला. बिहाराक ताजें 20 वर्सां फाटलें इन्फ्लुएन्स आतां ना. सो ताका कोण तरी आधार जाय आशिल्लो. आनी यू एक्चुअली न्ही प्रमोद, तूं ह्या इलेक्शनाचो आउटपूट पळय, खरो पळोवपाचे नजरेन BJPन जें वगडायलां, महाराष्ट्र जावं UP जावं हरियाणा जावं राजस्थान, ते आपले मिस्टेकीन वगडायलां. ते ताका सरसंघचालकान काल ताची जाप दिली की सेवक हो एरोगंट आसूं शकना, नांव घेना आसतना ताका दिलें की बिकॉज ऑफ देअर अरोगन्स. पूण एज सच तूं BJPचे परफॉर्मन्स पळय. आनी ताणें ओडिशा घेतली, केरळाक तांणी सीट काडलो, तेलंगणाक वोट पर्संटेज वाडयली, आंध्राक सरकार हाडलें. सो दे आर एक्चुअली पार्टी म्हणून पळोवशी ती वयर सरता. एक्चुअली पॅन इंडिया ना, पॅन इंडिया. आनी तूं हेवटेन पळय, काँग्रेसीन कितें केलां, सावथ गोंयाक जें जालां तेंच काँग्रेसीच्या बाबतींत देशाक घडलां. तूं सावथ गोंयाक
सीट जो आयला तातूंत काँग्रेसीचो कितलो वांटो. एक्टिविस्ट लोक अलायन्स पार्टनर रिजनल पार्टी हांणी हवो केली आनी तो सीट हाडलो. काँग्रेसीचें जर इन्फ्लुयन्स दबदबो काँग्रेसीचें जर रिसर्जन्स आशिल्लें नॉर्थाकय येतलो आशिल्लो. नॉर्थाक खरी काँग्रेस तुमकां दिश्टी पडटा कितें ती. सावथाक जें घडलां तेंच देशांत घडलां. म्हणून तर काँग्रेस 47 वयल्यान 99 नाल्यार काँग्रेसीची बेज सीट एका तेंपा वेळार तुमी 400 सीट आशिल्ले तुमी 200, 200, 250, 250 काडटात तेन्नाच तुमचे रिसर्जन नॉट 99. तातूंतल्यान